सुरवातेक गीत गावया A22 परमेश्वर राजवट चलयता पेज 11. परमेश्वर राजवट चलयता ताचेर सगळे मोगाचे परमेश्वर राजवट चलयता ताचेर सगळे मोगाचे पोरजोडानूच बासोरगींचो आमचो देव आमचेर वागयता सोमेस्ता लागीं आपयता आपणाचे मोदी जमयता पोरजोडानूच बासोरगींचो आमचो देव आमचेर वागयता सोमेस्ता लागीं आपयता आपणाचे मोदी जमयता परमेश्वर राजवट चलयता ताचेर सगळे मोगाचे परमेश्वर राजवट चलयता ताचेर सगळे मोगाचे Amen. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मोगाच्या भाव भयणांनो कोंकणीन भाशेन एक म्हणणी आसा मूय जावन साकर खावची आमकां कोणाकूय गोरवान बोल्लोले आनीक पदवेन उलयतले मनीस आवडनात एक ल्हानवीक कालतो आनी सादो मनीस सगल्यांक मानता देवान मारयेक आपल्या पुताची आवय जावन विंचून काडली जेन्ना देवान गाब्रिएल दुतान मारये सोडशीन धाडलो तेन्ना तिणें फुडें कांयच चिंतिनासतना देवाच्या उतराक ही आसा हांव देवाची चाकर हो जबाब दिलो तिणें सदांच देवाच्या उतराक होय म्हूण असले ल्हानवीक आनी बोरवाशार बोल्लोल्या जिवितांत ती जियेली आनीक आपल्या पुताच्या पुनर्जवनपणांत वांटो घेवंक ती तयार जाली सर्गीच्या राज्यान जागो जोडूंक घेवच्याक आज आमकां जण एकल्याक ल्हान जावंक उलो आनीक अशें करून माय मारयेच्या जिवीत आमकां स्तुफी गरजेवंताच्या आदाराक पावूंक आमची गरज फाटीं घालून गरजेवंतांक आदाराक पावूंक ताच्या दुखेस्त जिविताची कुशालकाय हाडूंक हे मिसांत आमकां जण एकल्याक बळ आनी कृपा मागुया हीच चिंतना आमच्या मनांत आमी दवरुया आनी पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां सगल्यांक सायबीण मायच्या आदारान कृपा बळ मागुया आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर देवा मुखार आमी पातकी म्हूण वळखून घेवन सगल्या पातकाची दूख धरून बापा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसुणे मागून बरोबर हांव पातकी म्हणुया हांव पातकी सत पैदा देवा आनी तुमकां भाव पयलीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे बसत बागी भोवन सदांच सांगवार मरी सगल्या देवता आनी भोगतां
आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पविता देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां बोगसूंक आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Somia kaklutko, somia kaklutko, kaklutko. Vista kaklutko, vista kaklutko, kaklutko. Somia kaklutko, somia kaklutko, kaklutko. खेरीतपणी आयज आमी फाब्रिकाच्या दर एका वांगड्या पासत मागुया. देवान तांचेर सुभाम आशिर्वाद जायती देणी आनी बरी भलायकी तांकां दिवंक म्हूण मागुया. आयचे मीस लेगाद मीस फाब्रिकाचे आमी भेटयता. तेच बरोबर कोरोना व्हायरसाक लागून जायती जाण पिडींत आसात आनी कांय आमचे यादनीकूय भाव ह्या दुयेंसाक सांपळिल्ले आसात. तो तांकांय हे पिडेंतले मेकळे करूंक सायबीण मांयचे विनोदीन ह्या मिसान आमी खतखत्यान देवा लागीं मागुया. हेरूय जाणां वेगवेगळ्या प्रश्नाक आकांताक सांपडल्यान तांकां सायबीण मायन मजत करूंक आनी ह्या उदृश्टांतले निवारूंक आमी ह्या मिसांत मागुया. आमची भाव भयणां आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस संभ्रमतात वो हेर दुसरो संस्कारीचो लग्नाचो दीस संभ्रमतात. तांचेरूय भरपूर आशिर्वाद पडो म्हूण मागुया. आनी थंय जें कितें मागूंक सोदताय हे वेळार तुजी गरज बापाक उक्ती कर. प्रार्थुया. सोर पवेदार देवा, भोव भाग्यवंत आंकवार मरेक आमी आज भोगतीन वोन दिता. जशी तिका तुवें कुरपेन बोल्ली तशी आमकां तिचे विनोदीन दिसान दीस अदीक कुरपेन बोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्यवंत पावलून कोरीतकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, जाणें सुम्या जेजूक पुनर्जीवन केला तोच आमकांय जेजू बरोबर पुनर्जीवन करतलो आनी आमकां तुमचे बरोबर ताचे सोरशीं व्हरतलो म्हूण आमी जाणा. हें सगलें तुमच्या बऱ्याक हे पोरी कृपा वाडून येता. तितली देवाचे मोहिमेक अदीक आनी अदीक लोकां मदें दिनवासनी वाडोवं. ह्या पासत आमी केन्नाच आंग काडिना. जोरूय भायल्यान आमचें जिवीत बिगडून वेता तोरी भितरल्यान तें दिसान दीस नवसरून वेता. कित्याक ह्यो आमच्यो ल्हान आनी थोड्या काळाच्यो कोणती दुखी तांचे लागीं आमकां कसलीच सोर करूंक जायनासलोले सासणाचे उत्तम मोहिमेक आमकां तयार करतात. म्हणटच दोळ्यांक दिश्टी पडटा तसल्या वस्तूंचेर आमी आमचें ध्यान मन लायना, पूण दिश्टी पडनात तसल्या वस्तूंचेर दिश्टी पडटा त्यो वस्तू थोडोच वेळ उरतात, पूण दिश्टी पडना त्यो सासणाक तोगतात. आमचे संवसारांतलें बिराड मुणगे आमचे कुडीचो तोंबू मोडून गेलो जाल्यार देवा कडलें घर मनशाच्या हातान बांदूंक नासलोल्या सासणाचें घर आमकां स्वर्गार आसा म्हूण आमी जाणा. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया आनी एक पाट म्हणुया.
सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया ही उतरां म्हज्या खानार पडटोच. केदो व्हड संतोष म्हाका भोगलो. जबाब सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. आमी पावल्या जेरुजाल्या. तुजे दारवंट्याचेर आमचीं पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. मजबूत एकेच बांडावळीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुजालें. थंयसर कुळां चडून येतात. सर्वेस्पराची कुळां तीं. जबाब सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. सगळींच म्हजी भाव भयण आनी इश्ट देखून अशें मागता. शांती तुका. सर्वेस्पर आमचो देव हांगा ठिकाण करून आसा. देखून तुका बरें मागता. जबाब सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. उद्गार. Zoi sorvespora, zoi sorvespora, zoi sorvespora, zoi sorvespora, zoi sorvespora, zoi sorvespora. Devace utorai kotati. अनिताची तुशी पळटाती. ती सुभागी. Zoi sorvespora, zoi sorvespora, zoi sorvespora, zoi sorvespora, zoi sorvespora, zoi sorvespora. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोलमोणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदाच्या दोंगराची रस्त्या एका शारान धडबडान गेली आनी जाकारेसाच्या घरान भितर सरून तिणें इलिझाबेथीक नोमान केली. इलिझाबेथीन मारीचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यान आसलेल्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आनी इलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान तिणें म्हणलें, उस्तुऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजें कशेचें फळ. आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजी सरशी येवची म्हूण खंयचें म्हाका फाव जालें. तर पळय, तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यान आसा त्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आनी तुवें सोत मानलें देखून तूं सुभागी. तर देवान तुका सांगलां तें घडटलें. मारयेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा म्हज्या तारोका सोबे म्हजो जीव मुरगोडटा. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगच्या भयणी भावनो, एक फांकी बरयणार म्हणटालो, मॅन इज लिव्हिंग इन द शॅडो ऑफ डेथ. दर एक मनीस मरणाचे सावळेंत जियेता. आनी कित्याक तो असो म्हणटालो काय? कित्याक जेन्ना आमी ह्या संवसारांत जल्माक येता केन्ना आमचें मरण येतलें तें आमी कोणूच नकलो.
त्या पासून एवरी टायम वी आर लिव्हिंग इन द शॅडो ऑफ डेथ. आयज ही परब आमी करता सायबीण मांयची, मून सायबिणीची. बरें मरण, गूड डेथ. आमी एका दिसाक सगळीं मरतल्यो. आमचें सासणाचें घर ह्या संवसारान न्हय, आमचें सासणाचें घर स्वर्गार. आनी हेंच सिद्ध करूंक जेसू संवसारांत आयलो आनी कोण परी आमी आमचें जिवीत जियोवचें तें जेसून आमकां दाखयलें. आनी अशें आसतना सायबीण मांयची आमी देख घेवंक गरज. कित्या पासून सायबीण मांय बरें जिवीत जियेली. हुस्क्यान बोललें जिवीत, दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करून जियेल्ली आमी पळयता. आनी ह्याच पासून देवान तिका विचून काडली आपल्या पुताची आवय जावंक. हें भाग देवान तिका फावो केलें. मोगाच्या भयणी भावांनो, कांय 2-3 दीस फाटीं शुक्रारा रातीक एर इंडिया एक्सप्रेस फ्लायट दुबय जावन केरला देंवता आसतना कितेंय तरी इंजिनान पायलटाक गोमोन आयलें. लिवर ओडल्यार देंवना. म्हणचो हो प्लेन कसो देंवयचो. आनीक आनी उपाय ना जावन घडटा ते भाशेन ताणें प्रोयत आनी तोजवीत करून सरशेवटी हो कितल्याच लोकांक घेवन आसलो प्लेन ताणें थंयसर देंवोंक प्रयत्न केले. तेन्ना कितें घडलें काय, हो प्लेन थांबोच ना जालो. रनवे सोंपोवन आनीक फुडें वचून उपरांत सुमार 40 to 50 feet इन द वॅली थंयसर पडून 2 कुडके जाले. दोगूय पायलट सोंपले आनी तेच बरोबर आनीकूय 16 जाण आगताक मरोन गेली. आनी दुसरी उयेली बोबाट किंवच्यो मारताली. ह्या प्लेनान ल्हान भुरगीं आसलीं आनी वेगवेगळे भाशेचो लोक थंयसर आसलो. आनी ह्या दिसांनी आमी जाणा कोरोना व्हायरसाक लागून कोणूच लागीं वचोंक सोदिना. हें सगळें एके भाशेन बंद दवरलेलें आसा. जायतीं फुकसावां पर्यंत बंद केलेलीं आसात. कित्याक हें दुयेंस वाडटा आनी चडटा. ह्या दिसांनी आमच्या गोंयांतूय आमी आयकता कितले जाणांक हें दुयेंस जालां, कितले जाण कोश्टवतात, कितलीं जाण मरून गेल्यांत आनी आजुनूय मरत आसात. असले परिस्थितींत थंयसर केरळाच्या लोकांनी कितें केलें जायत. आपल्याची जिवाची पर्वा करिनासतना जायतीं जाणां तांच्या आदाराक धांवलीं, तांकां मजत करूंक गेलीं. घडटा तांणी आपआपल्या गाडयेन घालून तांकां हॉस्पिटलान व्हरून इलाज तांकां दिले. कांय बरी करनी तांची. आपणाची जिवाची पर्वा तांणी करूंक ना, पूण तांचो हुस्को धरून घडटा ते भाशेन आदार सोगार दिवंक ती धांवली. हय मोगाच्या भयणीनो, मरण केन्ना येतलें, कशें येतलें, खंयच्या जाग्यार येतलें आमी कोणूच नकळो. तर असले वेळार कोण परी हे संवसारांत आमी जियोचें सायबीण मांय आमकां एक देख दवरता. आयच्या जरी तर आमी शुभ वर्तमानांत नदर मारली जाल्यार आंकवार मारिया उठली आनी जुदाच्या दोंगराच्या आस्त्या एका शारांत धडबडान गेली. कित्याक लागून ती धांवून गेली काय? कित्याक मावशी भयण गर्भेस आसलेली आनी आपल्याकीन तिका अदीक आदाराची गरज. हुस्को तिका आसलो आनी हुस्को धरून धांवून धांवून तिच्या आदाराक ती वेता, तिका सेवा दिता, तिका घडटा ते भाशेन मदत ती करता. आनी इतलेंच न्हय, आंकवार मारीच्या जिवितांत जर तर आमी नदर मारली जाल्यार जायते फावटी
दुसऱ्या सोबे हुस्को दाखयता तें आमकां मेळटा. हय मोगाल भयणी भावनो, जरी तर आमकां सासणाचें जिवीत मेळटलें जाल्यार ह्या संवसारांत आमी बरेपण विस्तारण करस. ह्या खालीच घडलेल्या घडणेंत केरळाचो लोक धांवून गेलो तांकां मदत दिवंक. आपणाची जिवाची बरबाद आनी करूंक ना. आनी कित्याक पासत धांवून ती गेली काय? कित्याक जो मनीस ह्या संवसारांत बरेपण करता ताका आखरेक इनाम आसा. तर हें धोरण घेवन हांवें आनी तुवें सदांकाल ह्या संवसारांत जिवंक गरज. आनी हेंच करूंक आंकवार मारी आमकां देख. बागेवन पावलो कोरीतकारांक बरोवन हेंच आमकां सांगता. एके भाशेन ह्यो संवसारी वस्तू आमकां सासणाचें जिवीत दिवंक शकनात. ह्यो संवसारी वस्तू थोडोच वेळ थोडोच काळ आमचे लागीं आसतल्यो, पूण जी बरी कोरणी हांव ह्या संवसारान करता ही म्हजी बरी कोरणी सासणाक करता. आनी ह्या पासत ह्या संवसारांत आमचें जिवीत जियेता आसतना सदांच बरेपण विस्तारप भोव म्हत्वाचें. आंकवार मारीन देवाचेर विस्वास ठेवलो. इतलो घट तिचो भावार्थ आसलो. कितेंय येवं देवाचेर पातयेवन तिणें आपल्या जिवितांत पावल मारलें. आंकवार मारी आमकां देख. आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना सदांच देवाचेर पातयेवंक गरज. देवाचेर पातयेवन आमची पावलां मारूंक गरज आसा. कितलेय आमचेर ओदृश्ट येवं, कितलेय मारेकार आमची पिडा येवं, देवाचेर भावार्थ धरप, देवाचेर विस्वास धरप भोव म्हत्वाचें. दुसरे सुवातेर एकामेकाची सेवा हें आंकवार मारीन आपल्या जिवितांत केलें. तर ह्या संवसारांत आमी जियेता आसतना जायतीं जाण आयज अडचणेक सांपळिल्लीं आसात. आयज समाजांत जायतें बरें आनी तशें वायट जायत आसा. आनी अदीक करून वायट अदीक वाडत आसा. कित्याक आमी बरीं मनशां ओगीं आसा म्हणून. कांय वर्सां फाटीं वर्तमानपत्राचेर मुंबयच्या शारांत घडलेली घडणी आयली. 16-year-old girl was raped in the running train. 16 वर्साचे चेडवाक एका मनशान बलात्कार केलो. ह्या ट्रेनीन आनीक लोक आसूंक नासलो काय? ह्या ट्रेनीन दादले नासलेले काय? जाल्यार हें उदृश्ट हें वायट घडलें कशें? उपरांत खंय चवकशी केल्या तेन्ना कॉमन आयलें की ह्या ट्रेनीन दादले आसलेले, ह्या ट्रेनीन लोकूय आसलेलो. पूण सगळीं हांव कित्याक मोदेकांत पडूं, म्हाका कित्याक पडलां? आयज असलें धोरण घेवन थोडीं जियेतात. आनी ह्या पासत आयज हें वायट वाडत आसा. हें वायट जर तर नपयत जातलें आमी एकामेका सोबें हुस्को धरूंक गरज. ओय थंयसर कितें वायट चलता ती म्हजी भयण, ओ तो म्हजो भाव, हें जर तर आयज जण एकल्यान हें धोरण घेवन जियेल्लो जाल्यार इतलें वायट आयज वाडचें नासलें. तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण, ती म्हजी आवय, तो म्हजो बापूय, असलें धोरण घेवन आमी क्रिस्तांवांनी जिवंक गरज. बावतिस्मा वरवीं आमी सगळीं एक फामिलींतलीं. आमचे सगळें कसलोच वेगळोच ना. आनी ह्या पासत मोगान जिवप, सेवे चाकरेन जिवप हें म्हत्वाचें. तर हे सायबीण मांयचे गूण आमी आपणावया आनी सदांकाल भावार्थान सेवे चाकरेच्या मनान आमची पावलां मारूंक ह्या मिसान आमकां सायबीण मांयचेच विनोदेन देवा बापाची कृपा आनी बोळ मागुया. ह्या वेळार थोडींच आमची मागणी, आमच्यो गोरसो
आमी बापाक उबारुया. हांव सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा करूंक आयलां. जेजू महायाज्ञीक ल्हानवीक चाकोर जालो. आमच्या धर्मीक फुडारी जेजू भाशेन सेवेचे मुणयारी जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. एक उतर उलय आनी म्हजो चाकोर बरो जातलो. शतपती आपल्या चाकराचो चाकोर जालो. आमचे राजकीय फुडारी पोरजेचेर अधिकार चलयतना शतपती सारके जावंक पोरजेची चाकरा भाशेन सेवा करूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावा भयणी मदल्या एकल्याक जें तुमी केलें तें म्हाकाच केलें. पेल्याची चाकरी करता तो मनीस आपलें जिवीत जेजूचे सेवेक घालता. आमी जेजूच्या पाटलावदारांनी गरिबांची तशीच गरजेवंतांची सेवा जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. हे दर्शनांत तुवें म्हाका पळयलोय आनी फुडल्या दर्शनांनी तूं म्हाका पळयतलोय. तर म्हजो सेवक आनी साक्षीदार तूं नेमचे खातीर हांव तुका दिश्टी पडलां. पावलून तरणाटे पिरायेर आपली पदवी शेगून क्रिस्तांवांक पिडापीड दिवंक वापरली. पूण जेजून ताका आपलो सेवक केलो. तरणाट्यांनी पवित्र सवेचो आनी समाजाचो फुडार तांणी आपल्या रक्तांत आशिल्ल्या बोड आनी जिवितांत आसल्ल्या शेगूण दुसऱ्यांचे सेवेक घालूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. सगल्या फुडाऱ्यांनी तशेंच टिचरी आनी आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक ल्हानूच आसतना असलें सेवे चाकरीचें मोन आनी देवाचेर भावार दवरूंक शिकोवंक आनी आमी सगळीं एकामेकाच्या मोगान एकवटान आनी शांतीन वाडूंक बापा तूं आमकां आदार दी. आनी ही आमची कालती मागणी तूं स्विकार कर म्हूण मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. गावया C15 देवा उतर आमी घेतलां पेज 34. देवा उतर आमी घेतलां ताका आमी जबाब दिला. जबाब सांगी जिविताचो मोगान केले भेटोवणेचो. बापा तुझे उतर मानता मोगान तुका जिवीत भोगता. बापा तुझे उतर मानता मोगान तुका जिवीत भोगता. म्हज्या भयणीन भावानो म्हज्यान तुमचें बलिदान सद पविता देव बापाक मानता दुसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्य पवित्र सभेच्या आदावा सविस्पोर मानून घेवन. स्वर्गींच्या बापा तुज्या पुताची आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भोक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीण मायचे विनोनीन
तुझ्या दिवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजा उबारूया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मरेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणटाव तुका वंदिताव तुजी किर्ती परगटाव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची देवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उद्देशीं देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाकणटात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Dolbarazu survisportu Sorgani sonsa Polia ducha vojbova Usorgitu kazoizo Sorvespora činavi Jedna takasui Usorgitu kazoizo. बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडले. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरीन जेवण जदोस आनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटले तुमी सोमेस घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोराचें रगत पातकांचें बोगसुणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें वारयतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. So good for God to Jezu melo, Jezu żywon zala, Jezu nowianie tolo. Jezu melo, Jezu żywon zala, Jezu nowianie tolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी ग्रास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारले तुजी पवित्र सभेचो ग्रास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरबो सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पोरसुलीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिजो पोती बागयोन जुजे बागयोन दोर मृदा बागयोन फिलीप आनी जाकोब
आनी सर्प काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर बागेवन तुजे वाचा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचेय सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू दायम पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना एक बरें जिवीत आमी जियोंक, सदांच दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान भरलेलें जिवीत आमी जियोंक आमकां कृपा मागुया. आनी वेळार जेजून शिकयल्लें प्रार्थना धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुबंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर भाशेन अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्रतेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल, आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेदान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दियात. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. हो आसा जेजू. आपल्या जिवितांत ताणें सेवा घेवंक ना पूण सेवा दिली. ताणें म्हणलें हांव सेवा घेवंक न्हय पूण हांव सेवा दिवंक आयला. ह्याच जेजू भाशेन एकामेकाची सेवा करतात आनी वेळार त्या जेवणांत वांटो घेतात. ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजें भितर येवचें म्हाका पावना, पूण एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. गायनाचो आंक D7 देव जाता मनशांचें काण. देव जाता मनशांचें काण. लिपलोलो उंड्या रुपान ताणे व्हडले भुकेल्या पियूंक दिलें ताणेल्या. परमेश्वर कितलो बरो, ताचो माये मोशीम नासलोलो. परमेश्वर कितलो बरो, ताचो माये मोशीम नासलोलो. परमेश्वर कितलो बरो, ताचो माये मोशीम नासलोलो. परमेश्वर कितलो बरो, ताचो माये मोशीम नासलोलो.
म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजेर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोगतां परोस तुजो हांव मोग कोतां जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यांक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोशिलो कोडसडूंक कोदीस म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाल बापा, भाग्यवंत आंकवार मारीत सोगडास करून सुर्गीचे जिवीत दितल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. तेच आंकवार मायेच्या आनी सगल्या तुज्या भक्ताच्या संगताक सासणाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खालतेपणी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. पादविकाराच्या नांवान आनी हेर सगल्या फाब्रिकाच्या वांगड्याच्या नांवान तुमकां सगल्यांक ही मून सायबिणीची परब पोमोर्थ आमी आवडयता. सायबीण मायन सदांच तुमकां आपल्या आश्रयकाल राखूं आनी सांबाळूं म्हणून आमची मागणी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमचे सवे आसूं. आनी सर पळोववेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे समेस्तांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गीत गावया T56 तुज्या गोपान माये. तुझ्या गोपान माये आमकां बाळगून दवर. तुझ्या गोपान माये आमकां बाळगून दवर. भुरगीं दोनी जाणटी सगलो विस्वास दवरून एका